हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आम्ही आहे बरी. जे चॉकलेट्स खाता अफीन जालो एक व्हडली ती बाबा आणि माय हेटा बायला दोन आम्ही हिट पुट इन द माउथ. मिष्टी गेलाय चे भोंवपा मिष्टू एवरीबडी दे सो चोय हा बायलान येयल्या माय भोवलोली बाबा बगल्या हांव एडिटींग कोत्तालें सगळें जालें मागेलें. सो तुमचे बारा आतां शेअर कोता मायचे बाराबर ड्रम टाकतींग कित्या दवरल रे आनी आमगे हेचे कवाडे कितें गे माय कुवाडे 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 मायचो बसलें. आतां तुमकां सांगलें डॅडी भायर सरलो सो डॅडी नुस्तें घेवन येयला. सो कॉल नुस्तें घेवन येवन ते मुखार चोय तुमी ओके मागीर मेळटा. कितें सांगता कितें गे डायबेटीक बरें खंय तें कुवाड दोस कोता आनी डायबेटी बरें खंय तें नुस्तें गेलोले ओल्ताक देना काम काम मुगो विथ बाबा स्लोली. गाइस गुड मॉर्निंग. सगळी कशी हाय न्हू बरी. सो बेबी मागे क्राईंग कोता कित्याक म्हाका आसले थोडेशे शूट कंप्लीट कोत म्हणून तो क्राईंग कोता. तेका मागेले व्हडले स्टँड जाय सो तेका दिलोले मागीर धाकटे स्टँड सो तो ह्या स्टँडान फिट जायना खंय. सो मम्मा वन बीग स्टँड सो बीग स्टँड आहा तें हांव तेका दिना. तें मागीर तें मारगे स्टँड सो बरें मारगे स्टँड आहलोलें आनी बरें उज जालें सो तें मागीर तेका दिना. सो आतां कोणा कडेन रावना आनी शूट व्हेरी डिफिकल्ट जाता करपा. जेन्ना तो घरा आसता तेन्ना ट्राय कोता तरी पूण हांव कोता कशें करून. सो तुमी म्हाजे क्लेमगेल चॅनलाचेर कोण आजून पळोवना जाल्यार वचून चोयात. रील्सूय येता आनी व्लॉग्सूय येता. तो क्रँकी जाला सारको क्रँकी जाला ओके घे आयज सारको क्रँकी जाला कित्याक तेका शूट बी करपाक कांय मेळना तरी पूण ट्राय कोता शूट करपाक. आनी आतां प्लस आमगे थिंगा न्हू हें चलता सॉंग्स बी गायल्या सो तुमी जाणा बॅकग्रावंडान सावंड येत जाल्यार म्हाका कॉपीरायट येतोलें आनी वॉयस ओवर कांय हांव कोन्ना म्हाका लायक ना वॉयस ओवर करपाक. सो आतां चोय तुमकां किचनान दाखयता आनी अशें चिंतलोलें आयज व्लॉग करपा ना म्हणून आनी कितें घालपा ना म्हणून मागीर चिंतलें मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स रावताय मागीर ब्लॉग्सां तेंक तरी कितें दाखोवपा जायना आमगे डेली लायफांतलें. सो दाखयता तुमकां येता तेगी मातशी इमोशनल जालें तें सो जें दाखयता तुमकां आयज रांदपाक कितें काडलें तें आज गेलोलें चोय मातशें तें कितें हाटल्यान पेंट पियें जालें तें आमगे मातशें घर मातशें देव बरो दीस दिवं. कशी आहा तुमी सगळीं? आसा मरे सगळीं बरीं आहा आनी हांव तुमच्या मागण्यांनी बरें आहा. आतां आमी रांदूंक येयल्या नातू तिन्ने आहा. आयज क्रँकी जालो तो आनी पोरेजें कोता गळाव काडटा काडलो गळाव काडा गळाव काडला तो आयज काडला आनी आयचो ब्लॉग कमेंट केला. मामी ती आनी ती रांदताय हांव वयता चिकू बोगली कित्याक चिकू आयज क्रँकी जाला. तिची लस्सी केल्या केयांची लस्सी केल्या मायक ती पळयता तियात्र पळयता ते तियात्र न्हू लायक सो तियात्र लावन लायले दिला ती टीव्हीचेर तियात्र दिला लस्सी पिता ती आनी तियात्र जे तुमकां आतां इवनींग मेळटा आमी ओके थंय बस्ती कोता तापयत तेका त्या डॅडी सांगलें मातशें पसऱ्यार वच म्हणून पसऱ्यार तेकाय वसोंक जाय. वयताय ते पसऱ्याची वयता हय बेस्ट होय चल वच पसऱ्यार असो न्ही पप्पा भायर चल. हय ते माय बशिल्ल्या ती च्या पिवपा वच म्हणल्यार वचून ती ओ सामको तेका वच म्हणल्यार आतां कितू शाणपण सांगिल्लें तेणें. हात ती लागोले पांयां लागोले आनी बॉडी हात लायला म्हूण हात धुल्या तेणें म्हणल्यार बरी बॉडी ती
Jadi basuhnya Harga mafi to. mati. Harga. Ay, Tao bỏ mà nắng lên thì bạn bỏ tay nữa. ay. एक वाणू गायले बाबा काढलाय त्यो फील ऐक ना उगटी पाण्याने भिजवलेली तेक वाणू घरान वाणू भायर वाणू सगल्या वाणू म्हाका दिसता म्हाका म्हणाले बाबान पांयां काती वचनाय काय तूं गेले आतां घाल बऱ्यो आसा मागे म्हणलें पांयां काती हिंग आल्या कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका पांयां काती वचपा म्हणलें म्हाका थिंगा जाता म्हणलें ते पांयां काती वयताय त्यो म्हाका न्हू साब्बा जे हेचे आयडॉन साबपाचे आयडॉन धुवपा साबपाचे प्लस रूप धुता न्हू त्या साबपा एलर्जी आहा ते मातशें सर्फ कसो म्हाका पयलीं खबर ना जालें मागीर टेस्ट केल्या उपरांत आमकां तें गेले डॉक्टरान कारासेल डॉक्टर अंजुना आहलोलो डॉक्टर तें गेलो फॅमिली डॉक्टर तेजे पुगले गेलो तेन्ना म्हाका चॅक करूंक लायलो तेन्ना म्हणून लागलें आयडॉना पांयांनी साबा उदका एलर्जी आहा साबा उदीक केन्ना पांयाचेर पडोंक दिनाका आनी इफ तूं कितें कोत्ता जाल्यार बांद पांयां पोती बांद तेन्ना पोती बांदून ना बाथरुमार पडटलें न्हू हांव मागीर ती पोतरेन न्हिसरोन तेका लागून थिंगा जात कितें थिंगा चडशें काम हांव कोत न्हू आयडॉन बी धुता आमगेली धुता हें कितें आसता आनी हिंगा हांव चुकोन धुता तें मामीक खबर आहा न्हू म्हाका मातशें आतां कॉटन एलर्जी बी आहा म्हणून सो मातशें चुकोन काल म्हाज्या पांयां हातीचेर हिंग चोयल्या गाडी चलयता तेन्ना कॅमेरा असो सकयल दवरलेलो ते एक सो तेन्ना तेणें हांव तें गियर चेंज करता तेन्ना तेणें म्हाजें बोट चोयलें पाती काती वयताय मरे हूंय मागीर पांयां जालें आसलें वय 2 दीस म्हणल्यार आयडॉन धुलोली म्हणलें 2 दीस न्हू 1 दीस धुलोली म्हणलें ती काती वचोन तुका खबर ना काय म्हणलें काती वयताय ते पांयाचे हातीचे पांयाचे वचनाय काय पांयाचे कितें वयता काय म्हणलें हिंग खंय आयडॉन रोप धुत काय म्हणलें हांव सगळें म्हणलें आसो आतां आनी बाबा आतां सांगला धाडा आय एम हॅप्पी हूंय धाडा अशें कोकली चॉकलेटूय धाडल्या मागीर हें केलें ओके म्हणून सो आतां हांव च्या पिता मागीर मेळटा बिस्कीट हाडलें तेणें चोय कितू हाडलें थँक्यू वीच वन फॉर मामा चिप्स नॉट गुड दिस इज गुड चिप्स बंद न्हू बाबा बिस्कीटू खावया च्या पी सो गायज याचे बाबा बिस्कीट घेवन येयला बिस्कीट खाते आमच्या दिस वन मागीर मेळटा सो गायज याचे आतां मेळटा तुमकां ऑलमोस्ट 8 जायत येयल्या आतां कुडा आसलें की ब्लॉग घालूंक ना म्हणून सो आतां हांव ब्लॉग घालता एडीट केला हाफ आतां हाफ करता आयचो आहलो सिंपल ब्लॉग डे आयचो दीस डे इन माय लायफ सो आयतो तो शेअर करता तुमचे कडेन आतां अपलोड करता 8:30 म्हणल्यार 8 म्हणल्यार जातलो नेट खबर ना कशें आहा दिसलो कितें आहा तें ओके होपसो तुमकां बरो दिसलो म्हणून बरो दिसलो जाल्यार लायक करात शेअर करात कमेंट करून सांगात आनी डिस्क्रिप्शनान हांवें फेसबूक इंस्टाची सगळी लिंक दिलो आहा सो तुमी चोया आनी मागीर सांगाय कशें दिसलें ओके टिल देन बाय गायज हाल्याच्या ब्लॉगा मेळया